Just imagine. अरे वेलकम बैक टू जस्ट इमॅजिन सीझन 2. बॉडी बिल्डर असतात आहेत भोवतात न्ही, तांकां अशें म्हणजे हात बी तेंचे अशें उरता, चलतले बी जाल्यार तांकां अशें दारांक अशें वयचें पडटा, अशें करून सरळ तांकां वचूंक मेळना. म्हणून आमच्या सारको रावा सारको फिट एंड फायन, सिक्स पॅक्स म्हणजे विस्की, रम, वोडका हे सगळे काय तुमकां इश्टा न्हू. राजनाथ सिंग जेन्ना गोंयान येयल्लो तेन्ना श्रीपाद भाऊच्या चल्याचें लग्न अटेंड करपाक आनी हातोहात पर्रीकराक नॅशनल प्रेसिडेंट जाता काय म्हणून ऑफर दिवपाक येयल्लो. आतां तुमी कितें म्हणटले की पर्रीकराक ऑफर दिवपाक राजनाथ सिंग जाय जाल्यार सुशागाद आनी थोड्या दिसांनी येवं शकता आसलो. एकाच ट्रिपीन ही 2 कामां इम्पॉर्टंट कित्याक करपाक जाय आसली? सीझन टायमार गोंयान येवप म्हणजे कितें खाजें? कितल्यो म्हारग आसता टिकेटी. राजनाथ सिंगान सुद्दां अशें मनान म्हटलें आसतलें बेट्टे 2-2 ट्रिपी कित्याक, आनी एज इफ कितें पर्रीकर कितें हय म्हणटलो जाता म्हणून अशें कितें फ्रुटफूल जावंक जाय न्हू ट्रीप. बेश्टे 2-2 ट्रिपी पयशे वेस्ट आनी इतले म्हारग टिकेटी. बट तुमकां कितें दिसता? Should Parrikar accept the post of national president after Gadkari? Parsekar Bab, तुमकां कितें दिसता? No. Why Parrikar should not go to Delhi? Every week we need to get opportunity to meet our CM. But Parsekar Bab, why don't you go to Delhi? Don't you feel you also could be another Gadkari? म्हणजे असं ना कर्तृत्वाने. No. Why? Even my colleagues need to get opportunity to interact with me. अरे विनय बाब, पर्रीकरान सचिना भशेन रिटायरमेंट घेवपाचें काय द्राविडा भशेन रिटायरमेंट घेवपाचें? ओके क्वेश्चन कठीण आसलो जाणा हांव, आनी हाची जाप दीत जाल्यार एक वेळ तुमचें रिटायरमेंट लागीं सॉरी. ओके बरें विनय बाब, गडकरी उपरांत मनोहर पर्रीकर BJPचो नॅशनल प्रेसिडेंट कशें दिसतलें? ओके तुमी म्हणटा आसतले म्हाका हांव हालींच स्टेट प्रेसिडेंट जाला ताजेर आनी येन सकरान कित्याक हेजे जाप दिवन ओग्गी रावलेले बरें. समजलें. सुरेंद्र सिरसाट आसा, आमी दुसऱ्या पार्टी विचारूंक जाय न्ही तांकां काय दिसता तें. सुरेंद्र बाब, तुमच्या पार्टीक कितें दिसता? पर्रीकरान नॅशनल लेवल पॉलिटिक्सान वयचें काय वयचें न्हू? कितें आसता आतां शीता फुडें आमी मीठ खावची न्हू. लेट ब्रीज काम देन वील हाव टू क्रॉस इट. अरे हो डायलॉगूय पर्रीकराचो पयलीं खूब पयलीं मारलेलो ताणें, मागीर सगळे रिपीट करपाक लागले. बरें आमकां तें काणयो नाका, आमकां इतलेंच सांग, पर्रीकरान गोंय सोडून वयचें काय ना? इज दीस द रायट टायम? टायम येता तेन्ना पळोवया मरे कितें करता. अरे आवेरतान फुरतात आमच्या वांगडा. आवेरतान, शूड पर्रीकर एक्सेप्ट दी नॅशनल प्रेसिडेंटशीप ऑफ BJP आफ्टर गडकरी? 100%. ओके, CM कॅन्डिडेट कोण तर? जर पर्रीकर दिल्ली पॉलिटिक्सान गेलो जाल्यार हांगा CM कॅन्डिडेट कोण? फ्रांसीस बाब, समजा अशें जालें की तुमी चीफ मिनिस्टर. तो टायम येवन न्हू. न्ही हांव विचारपाक सोदतालो की चीफ मिनिस्टराक BJPचो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तुमी धाडपाक तयार आसात? म्हणजे गरज आसा ह्या गजालीची आतां? मातशें 5 वर्सां रावं शकता न्ही? आनी गरज पडल्यार म्हाज्याने सेंटराक वचूं येता. कितें उलयता तें सामकें शॉकिंग आहा. तुमी अशी एस्पिरेशन्स दवरतात आमकां खबर नासली. तुमकांय CM PM जावपाची स्वप्नां बी पडटात हें आमकां पयल्याच फावट कळ्ळें. तुमी येयात, एक काम करा, तुमी येयात अशें म्हटलां न्हू, तुमी येयात आमच्या स्टुडियोन. ना खरें सांगता, तुमी स्टुडियोन येया, हेचेर एक बारीकशी भासाभास जावकूच जाय. येयात तुमी स्टुडियोन येया, रावता तुमकां हांव. खूब गरज आसा ह्या भासाभासीची. स्टुडियोन येयात हां. फ्रांसीस बाब, स्टुडियोन. Just imagine. खंय तरी सामकें शर्ट बिल्ट चेंज करून एकदम अप टू डेट जावन तुमी आतां हांगा येयल्लेले आसा. सामकें तुमचें स्वागत. स्ट्रेट टू द पॉयंट वचुया. खंय तरी पर्रीकर सरकाराक 9 म्हयने जाल्यात. कितें फरक दिसता तुमकां पोरू आनी ओनू ह्याच्या भितर? कितें फरक दिसता? माझा पर्सनली फरक काय दिसना म्हाका. म्हणजे स्वताचो म्हाका तुमकां केन्ना दिसलें की यू आर दॅट कॅन्डिडेट आफ्टर पर्रीकर, यू आर दॅट CM कॅन्डिडेट फॉर गोवा?
उठ्ठा सुट्टा लोक मनीस माझ्याकडे म्हणजे सीएम गावनाला माझ्याकडे येयलो निवेदनां दिता रिप्रेझेंटेशन दिता कंप्लेनां दिता हें पळय ते पळय ते पळय सांगत रावता खंय तरी तुमी म्हापशेचे आनी पर्रीकरूय म्हापशेचोच रावपी कितें फरक मनोहर पर्रीकर आनी फ्रांसीस डिसोजा हेजे भितर कितें फरक म्हाका फरक दिसना पक्षा भितर खंय तरी फाटी लिडरशीप चेंजीचो विशय उक्ताडार आयिल्लो म्हणजे सीएमान मायनींग बंद केलें म्हणून हांव सांगता तें सगळें कारण न्हू हें खंय तरी तुमच्या मते म्हणजे करप्शनाचें मूळ कितें म्हणजे आतां तुमच्या पोर्टफोलियोन भितर येवपी मामलेदार ऑफिस ह्या मामलेदार ऑफिसान जर तुमी पळयलें जाल्यार करप्शनाचें मूळ कशें सोदून काडप आतां मामलेदारा सकयल तेजे सकयल एके आहा तेजे सकयल UDC आहा तेजे सकयल LDC आहा तेजे सकयल पिऊन आहा तेजे सकयल स्टेनोग्राफर आहात म्हणजे खंय तरी स्टेनोग्राफर हे करप्शनाचें मूळ अशें आमी मानूं येता बरें तुमकां केन्ना पयलीं अशें दिसलें ऑर अशें फील जालें की पर्रीकराक सकयल ओडून आपूण फुडें सरपाचो आतां आपूण सीएम जावपाचो बिकॉज वी नेवर हर्ड सच थिंग्स एटलिस्ट इन BJP जो प्रत्येक पॉलिटिकल व्यक्ती आहा पळय दुसऱ्याक सकयल ओडून आपण फुडें सरपाचो प्रयत्न करता म्हणजे सगळ्या पक्षांनी खंयच्या पक्षान ना ते सांग म्हाका आय वूड कॉल इट अ बेस्ट पार्टी आनी पॉलिटिकल लायफान तहेंच आसता खंय तरी डू यू थिंक दॅट लक्ष्मीकांतजी पार्सेकरजी हॅज दॅट कॅपेबिलिटी ऑफ तुमकां सकयल ओडून आपूण फुडें सरपाचो डज ही हॅज दॅट कॅपेबिलिटी इज केपेबल इज गॉट दॅट ब्रिलियन्स म्हणजे त्या लेवलचेर ती व्यक्ती पावू शकता तशें जाल्यार मातसो सांबाळून राव दिसता तसं ना बरें डू यू फील दॅट पर्रीकर शूड गो टू दिल्ली अँड वॅकेट दॅट सीएम चेअर फॉर यू डू यू फील दॅट वे देन इट इज फॉर मनोहर पर्रीकर टू डिसायड त्याने आपले भविष्य तेणे डिसायड करचें पडलें न्हू आतां लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू समजा घडये फाल्यां पर्रीकर दिल्ली गेलो जाल्यार तुमी म्हापशा सोडून पणजेच्यान कॉन्टेस्ट करतले पणजेच्या टिकेटीर तुमी कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आर यू रेडी टू कॉन्टेस्ट ऑन पेंजीम टिकेट इफ पर्रीकर मूव्स टू दिल्ली व्हाय नॉट Just imagine. ह्या सगळ्या उपरांत आमी चीफ मिनिस्टराक खूब सोदलो तेजें रिएक्शन घेवपाक ह्या गजालीचेर तेजें रिएक्शन घेवपाक पण सीएम खंय तरी खूब बिजी आसले डुईंग नथींग at the rickshaw stand. आणि एक दीस ताका आमी कॉन्टॅक्ट केलो पण सीएम वॉज बिझी प्लेइंग फुटबॉल फायनली सीएम आमकां मेळ्ळो खंयच्या तरी एका कॉलनीच्या स्पोर्ट्स क्लबाच्या ऑफिसान कॅरम खेळटालो सीएम वॉज टू बिझी टू आन्सर आवर क्वेश्चन्स म्हणून ताणें कितें केलें आमकां सांगलें तुम्ही क्वेश्चन विचारा आणि आपण आपले आन्सर स्ट्रायकर मारून दिता म्हणजे तुम्ही ते प्रसार लायत ना बी पळयला तुम्ही अशे प्रश्न करपाचो मागीर पाकळी पडली काय तुमकां कळटा की हय काय ना तशेंच आमचें कितें जालें पळय आतां कितें जालें तें सीएम विल यू ब्रेक द रेवेन्यू कोड फॉर दीस इयर ब्रेक टू फिनिश गुड म्हणजे बरें पॉझिटिव्ह आहा सीएम शाहरुख खानान डेम्पो भितर कॉन्ट्रॅक्ट जातलो काय ना सीएम तिळारी प्रश्न सुटावो जातलो महाराष्ट्र सरकार नमतलें ना आमचो सीएम कॅरम खेळटा सायकलीर भोंवता फुटबॉल खेळटा रिक्षा स्टँडार टायमपास करता रेवेन्यू जनरेट करच्या सोडून आमचे सीएम सगळें करता हय एनाउन्समेंटां सुद्दां करीत आसता पूण रेवेन्यूचें कितें आतां युनियन टुरिझम मिनिस्ट्रीन 50 करोड स्टेट गव्हर्मेंटाक दिल्या खंय बीच इरोजन बी कंट्रोल करपाक आतां तेजेर बाकीच्या मंत्र्यांचें एकूच रिएक्शन परळे कडे 50 करोड आहा मरे सेंट्रलाचे फंड आमकांय थोडे डेव्हलपमेंट बी करपाक अशीच परिस्थिती जाल्या सद्या म्हणजे फंड्स ना रेवेन्यू जनरेट सरकाराच्या गजाली तुमकां कळच्यो ना त्यो Just imagine. बरें तुमकां आतां हेजी गजाल सांगता राहुल गांधी जेन्ना गोंयान येयल्लो पळय ICGन मिटिंग्यो घेतलेल्यो तेन्ना काँग्रेसीचे सगळे लिडर्स ताका मेळपाक गेल्ले आनी ते तो सगळ्यांक वळखना न्हू ते आपआपलें इंट्रोडक्शन दिवपाक फुडें सरले तेन्ना राहुल गांधीन आपणें स्वता तांकां वळखलें जेन्ना दिगंबर कामत राहुल गांधीच्या मनान गेलो तेन्ना राहुल गांधी दिगंबराचेर आप वो है ना दिगंबर कामत जी मैं हूँ राहुल जी कमलनाथ जी ने आपको हाय बोला है आई फर्स्ट सॉ यू ऑन फेसबुक दिगंबर जी
अरे दिगंबर कामत गेट वेल सुन ग्रुप में बहुत पॉपुलर हैं आप, आपके बारे में चर्चिल ने बहुत कुछ बताया है। वैसे कांग्रेस ऑफिस में जो नया पेंट लगाया है उसका कलर क्या है, पता भी है आपको? 6 महीने से आप नहीं गए ऑफिस में। दिगंबर कामत बघले गो माई चर्चिल येलो राहुल गांधीच्या फुड्यान। आता चर्चिलाचे राहुल गांधी, आप वही है ना जो एक साइड में कांग्रेस की टिकट डिमांड करते हैं और दूसरी तरफ खुद की पार्टी फॉर्म करने की तैयारी। आपके बारे में बहुत कुछ बताया है दिगंबर ने, और ये भी बताया है कि कांग्रेस को गोवा में ओपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, जब तक चर्चिल है तब तक तो नहीं है। वो मैं विश्वजीत राणे येलो राहुल गांधीच्या फुड्यान। त्यांना राहुल गांधी, आप वही है ना जिसका सपोर्टेड एक भी कैंडिडेट इलेक्शन में जीत नहीं पाया। आपका नाम मैं भूल गया हूँ, पर साउथ गोवा के एक बड़े एमएलए ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वैसे भी साउथ गोवा वालों का आवाज़ बहुत बड़ा है, राइट? गो भाई बाबू आसगांवकर येलो राहुल गांधीच्या फुड्यान। त्यांना राहुल गांधी बाबू आसगांवकराचेर, आइए आइए, आप वही है ना, आपकी वजह से बहुत बार असेंबली स्थगित हो गई है। आप स्टेट में क्या कर रहे हैं? आपकी ज़रूरत तो लोकसभा और राज्यसभा में है। आप मुझे बाद में मिलिए। और दिगंबर जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। गो माय आग्नेल फर्नांडीस येलो राहुल गांधीच्या फुड्यान। त्यांना राहुल गांधीन कसो ओळखलो? वाव, 5 सनबर्न अंडर योर टेन्योर एज कलांगुट एमएलए। आप ज़रूर आग्नेल फर्नांडीस होंगे। दिगंबर जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। गो मागीर जोकी आलेमा वयलो राहुल गांधीच्या फुड्यान। त्यांना राहुल गांधी, हू आर यू? अरे राहुल गांधीच्या फुड्यान जेन्ना रेजिनाल्ड येलो तेन्ना राहुल गांधी ऑन रेजिनाल्ड, यार प्रेस स्टार्ट होते ही ख़त्म मत किया करो यार, बहुत छोटी होती है तुम्हारी प्रेस। फ्रांसिस सार्दिन टोल्ड मी लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट युअर प्रेस कॉन्फरन्सीस। गो जेन्ना सुदीप तामणकर राहुल गांधी मेळपाक येलो तेन्ना राहुल गांधी ऑन सुदीप तामणकर, I don't mind शिवसेना leaders joining Congress. ओके, जेन्ना देशप्रभू राहुल गांधीच्या मरान येयलो इंट्रोडक्शन दिवपाक तेन्ना राहुल गांधी ऑन देशप्रभू, you had said lot of things about NCP Goa observer Bharti Chauhan before elections. You shot back at state NCP despite of the fact that you knew that it is our coalition partner. हेचेर देशप्रभून सॉरी सर अशें केन्ना करचो ना, सॉरी हे म्हटले आय एम सॉरी, हे सगळे म्हटले। म्हणजे राहुल गांधीचे रिएक्शन, नो सॉरी नथिंग, यू विल स्टे बॅक अँड टेल मी मोर अबाउट भारती चव्हाण अँड स्टेट एनसीपी आणि त्यांचा कारभार, स्टे बॅक, आय एम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन। अशी त्यांची सगळ्यांची बिकाट भेट कशी झाली। इश्टानो, आम्ही आमचं जस्ट इमॅजिन आयचो हांगाच सोंपोवया, आणि तुमचे कितें फीडबॅक बी आसा जाल्यार ते आमकां मेल करा ऑन features@prudentmedia.in। आणि जस्ट इमॅजिन पळोवंक विसरूं नाका, दर आयतारा 7:30 आणि 9:30 रातचे, आणि त्याचो रिपीट शो ट्यूजडे आणि थर्सडे। नातालाच्यो आणि नव्या वर्साच्यो तुमकां खूब खूब परबी दीत, देव बरें करूं म्हणटा तुमचो इश्ट परेश परब, आणि बरे भशेन रावा। Just imagine.